तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्ळ्या संतोष भरीत काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवनपण आमी समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आमी बागेता सौम्या जेजू क्रिस्ता सर्वोन्नारा उपकारांसर तुझ्या अर्गान दिता रक्तान तुझ्या अंगानी तळ केलाय कुर्साच्या मरणातां जिवीत दिलाय सौम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्ळ्या संतोष भरीत काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवनपण आमी समरमता सर्गी जेवणान तुझ्या आमी बागेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. ह्यो स संगती घडलेल्यो तुमी पळयतना देवाचे रास लागीं पावला म्हूण समजा. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवान रचले सृश्टेन आमकां जायते लिसांव शिकोवंक मेळटा. तशेंच हे पृथ्वेंत काळा काळाक जावची बदलावण समजोवची सकत मनशाक देवान दिल्या. आयच्या वांजेलान आमकां जेजू आमचे जिणेंत आमचे आत्मीक जिणेंत जावची बदलावण समजूंक आनी आमचे जिणेचें परिवर्तन करूंक आपोवणें दिता. तर आमी हें आपोवणें स्विकार करून आमचे जिणेंत नवें सांव हाडूंक आनी आमचे जिणेचें परिवर्तन करून देवाच्या राजाक तयार रावूंक जाय आसची कृपा हे मिसाचे भेटेन मागून घेवया. आमची पातकां वळखून आमी सर म्हणुया. हांव पातकी सर्पद्रा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मोनान चिंतून सरून वायट बरें बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पापाचो येवजण संसार मरी सगळ्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्योदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावोवं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट प्रार्थुया. मोगळ बापा, तूं मै पासान फावो करताय तें आत्मीक वोकात अदीक आमकां लाभच्याक खतखतेक अत्रेखान हे पवित्र रितीचो आमी फोळ काडचो म्हूण तुजी कुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी उर्बेवन कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दानियल प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. तेदवा दानियल म्हणालो, हांवें राती दर्शनांत हें पळयलें. अंतराळाची 4 वारीं व्हडलो समंदीर हालयतालीं. त्या समंदिरांतल्यो 4 व्हड मोनजाती भायर सरल्यो. एक दुसरे भाशेन दिसनातली.
पयली मनजात शिवां भाशेन दिसताली, पूण तिका गिदाचे पाकोटे आसले. उपरांत हांव पळयत आसतना तिचे पाकोटे काडले आनी तिका धरणी वयली वयर उबारली आनी मनशा भाशेन 2 पांयांनी उबी केली आनी तिका मनशाचें काळीज दिलें. उपरांत हांवें आनी एक दुसरी मनजात देखली. ती आस्वेला भाशेन दिसली. तिचें एक बूस वयर आसलें. तिच्या तोंडां दांतां मदें 3 बरयो आसल्यो आनी तिका कोण म्हणटालो, उठ आनी जाय तितलें मांस खा. हाचे उपरांत हांव पळयत आसतना वागटा भाशेन आनी एक मनजात म्हाका दिश्टी पडली. तिका पाटीर सुकण्याचे 4 पाकोटे आसले, 4 तकल्योय आसल्यो आनी तिका अधिकार दिल्लो. हाचे उपरांत रातच्या दर्शनांत हांवें एक 4थी मनजात देखली. ती भयानक, भिरांकूळ आनी बळिश्ट आसली. तिका व्हडले लोंकडाचे दांत आसले. सगळें साबून ती पिठो करताली आनी उरलेलें ती आपल्या पांयांनी मस्तिताली. आदल्या मनजाती प्रास ती वेगळी आसली आनी तिका 10 शिंगां आसलीं. हांव हीं शिंगां पळयत आसतना तांचे मदें आनी एक शिंग, एक धाकटुलें शिंग भायर सरता तें म्हाका दिश्टी पडलें. ताका जागो करून दिवच्या पयल्या 3 शिंगांक हुमटून काडलीं. ह्या शिंगांक मनशाच्या दोळ्या सारके दोळे आसले आनी बडाय उलोवपी एक तोंड आसलें. हांव पळयत आसतना शिवासनां एका जाग्यार दवरलीं आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो. ताची वस्त्रां हिमापरी धवी आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ. ताचे शिवास एक उज्याच्या आकट्या परी आनी ताची साकरां जलत्या उज्या परी. ताचे मुखारताव एक उज्याची न्हंय व्हाळटाली आनी हजाराचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. न्याय सभेन बसका घेतली आनी पुस्तकां उगडलीं. तेन्ना तें शिंग उलयतालें. त्या बाड्याच्या उतराच्या आवाजाक लागून हांव पळयत आसलो आनी हांव पळयत आसतना ते मनजातीक जीवशी मारली आनी तिची कूड उज्यांत घालून तिचें भस्म केलें. हेर मनजातीची पदवी काडून घेतली आनी नेमलेलो काळ आनी वेळ पर्यंत तांकां जियोंक दिलें. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिल्ली पदवी, महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतलीं. ताची पदवी, ससनाची पदवी, ती केदींच सोमची ना आनी ताचे राजवटकेचो केदींच नास जावचो ना. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससनाक. पर्वतानो आनी दोंगरानो तुमी सर्वेस्पराक वाकना. ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससनाक. भुमीचेर वाडटा त्या सोमेस्तानो सर्वेस्पराक वाकना. ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससनाक. उदकाच्या झरीनो तुमी सर्वेस्पराक वाकना. ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससनाक. सागरानो आनी नयानो तुमी सर्वेस्पराक वाकना. ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससनाक. दर्यांतल्या माश्यांनो आनी उदकांतल्या सजिव्यांनो तुमी सर्वेस्पराक वाकना आनी ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससनाक.
दृढ रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबान धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वे स्पोर तुमचे सवे असो, तुमचे सवे आसो, लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. आंजुरसो रूख वा हेर खंयचोय रूख पळया, तांकां आंखऱ्यो बुटोवन पानां उसोवंक जाताना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमी समजतात. तेच परी ह्यो सर संगती घडलेल्यो तुमी पळयतच देवाचें राज्य लागीं पावलां म्हूण समजा. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, ह्यो सर संगती घडल्या शिवाय ही संतत बिलकुल अंतरची ना. अंतराळ आनी पृथ्वी सरतली, पूण म्हजी उतरां सरची नात. देवाचे उतर हे. वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जीवन आसा आनी आमी जाणाव एक दीस हो संवसार सांडून आमी वचूंक जाय. संवसाराक आद दिवस आमी मागक जाय म्हणून. आनी हो संवसार सोडून येता म्हणटा आसतना आमकां दूख भोगता आनी भिरांती दिसता. आनी कशें पळयल्यार ह्या संवसारांत आसतनांत हो संवसार आखीर जावचे, ह्या संवसाराची देसवट जावची आमकां पळोवंक मेळ्ळ्यार आमची बोगनां कसली खंडी सावन भिरांतची. तर हो संवसार आखीर जाता गे. ह्या विशयांत कसले म्हणी खुणां आमकां दिसून येतात गी. जेजू आयच्या वांजेलांत सांगता, आंजुराच्या रुखांत हांव ह्या हेर खंयचे रूख पळोवन तुमी शिका. आंजुराच्या रुखाक एक कोंबरो आंखरो पडटस तुमी समजतात गीम लागीं पावला म्हणून. तशेंच भोंवतणी पळया आनी थंयसर ह्या विशयांत कसले म्हणी खुणां मेळटात गी म्हणून समजाया म्हूण तो सांगता. संवसार आखीर जाता गे म्हणे सवाल. हो संवसार कांयच नातल्यान देवान रचयल्लो, कांय नातलें, आपसूच उपजोवंक ना. आनी कितें रचलां, रचण जालां ताका एक आखीर आसताच. कित्याक सुरवात आसा ताका आखीर आसात. पूण देव मात्र ससनाक बाळटा, ताका अरम ना अंत ना. तो ससनाक बाळटा. पूण उरलें कितें आसा, कित्याक अरंभ आसा ताका आखीर आसा. तर संवसार आखीर जावंची साध्यता आसा. तर आमी संवसार आखीर जाताच आमी जाता जाल्यार आमी कितें करी जाय. पळया जेजू सांगता, अंतराळ आनी पृथ्वी सरतली, पूण म्हजी उतरां सरची नात. देवाचें उतर शाश्वत बाळटा. तें सर्वदा सत जावन उरता. आनी जो कोण देवाचें उतर पातयता आनी त्या प्रमाणे जियेता ताची जिणी सार्थक जाता. कोण एक म्हणत गी, देवाचें उतरा प्रमाणे जियेलो आनी त्या उतरा प्रमाणे चलता आनी निमाणें हो संवसार सोडून येता अशें घडोवंक घडचें ना. आनी म्हजें सगळें जिवन निर्फळ जालें न्हय गी. जेजून सांगिल्लें वा देवाच्या उतरान गेल्यार कितेंच घडोवंक ना. म्हजें सगळें जिवन वेस्ट न्हय गी. तें हांवें सगळें जिवन देवाचें उतर आयकून जियेल्लें सगळें
निर्फोळणेगी वा हांवें सगळें जीवन विबाडलां म्हणलें बरी जायना गे म्हणून ना, केदींच तें जावचें ना. कोण देवाच्या उतर आयकोण त्या प्रमाणे जी येता ताचें जीवन सार्थक जाता आनी फळादीक जाता. जेजून सांगला न्ही गी, जो कोण म्हणजे उतर आयकता आनी त्या प्रमाणे जी येता तो एका खटपार बांदिल्ल्या खटपार घर बांदिल्ल्या मनशा बरी म्हणून. वारें वादळ आयिल्लें, वावर आयिल्लें, पूण तें घर घट उरलें. पूण जो कोण देवाचें उतर आयकना वा आयकता आनी त्या प्रमाणे जी येना तो एका रेवेर घर बांदिल्ल्या एका मनशा बरी म्हणून. वारें वादळ आयलें, हावर आयलें आनी तें घर कोसळून पडलें. ताचें जीवन निर्फळ जालें. जर तर जो कोण देवाचें उतर आयकना ताचें जीवन निर्फळ जाता, सार्थक जायना. जो कोण देवाचें उतर आयकता आनी त्या प्रमाणे जी येता ताचें जीवन फळादीक जाता आनी सार्थक जाता. आनी जो कोण ताचो भावार्थ सांबाळटा, आखेर पर्यंत सांबाळटा, ताका बरी खबर राखून आसा. जेजू आपल्या देवदूता सांगता महिमेवन जावन येतलो, सगळ्या व्हडा पदवेन अधिकारान तो येतलो आनी ताका स्विकार करतलो. जो कोण आखेर पर्यंत आपलो भावार्थ सांबाळना वा त्या प्रमाणे जी येना खंडी सावन ताका सर्गींच्या राजांत देवाच्या राजांत रीग आसची ना. तर मोगाचें न्हू, आमचो भावार्थ आमी सांबाळल्या त्या भावार्था प्रमाणे सदांच जियोंक प्रयत्न करया. हे कृपा मागया. आमेन. गोवांचो हाडनायल्या स्वीकार कर बापा. वायंदकांचो हाडनायल्या स्वीकार कर बापा. आमकां साज भेटयता स्वीकार कर बापा. जीवन है पावन कर दयाल मोगाळ बापा. स्वीकार कर कानीक मोगाची. ओत आमचे दुर्पेशी वो दैवीक देणी सर्गींची. म्हज्या भावनो आनी भयणीनो, हे तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देवाक मानता असलें साव म्हण मागात. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानाक बेठोवंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवाळेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दयाळ काळजाक मनशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचे बोल थी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धेन वसोया. आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिन वसण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वसतां जाल्यार हे तुजेंच आमकां आनी एक देणें.
आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनेनं तुझी वडवी बिलकुल सडना तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबार सर्वेस्वस्त सर्ग आणि संसार भला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नाव येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशेन कस मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन मासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच पुढे जेवण जातस ताणें कास घेतली, तुका 9:03 वाजलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसतो आनी समेस्त मनशां बसतो तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगदासाक करात. भावार्थ सुगोट पग तुया जेसू मेरो जेसू जीवन सारा जेसू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका थीन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवथेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूर्ण जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखार म्हूण पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मरे देवाचे मेळ सांगाती, भगिवन जुजे तिचो पती, भगिवन धमदुतां आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडूंदराची आज्ञा म्हणून धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणुया.
आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज घाली आनी आमी आमचे सुकलेला बक्षिता तशें आमची पातकां बस आनी आमकां ताळणे पडोवंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्पराम सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस खंय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्याक्तेल्यांक आमकां तुजे उद्धार काकुटेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक कोटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Moje tăi, să darau tu moje tăi, dă-i vencuri pen vărtu maka. Mastu ce kitlai soari, krăgătne bovamăli, ăt mei gătai să dan din ce. Ăt trec ca somia hau, sem ceatuca, Saratan sedang bosai maka Dusre kita sinin makanaka somya Tunzai maka Atrek tan somya hau sem chatuka Masaratan sedang bosai maka Dusren intensinie makanaka somya Tunzai maka
प्रार्थुया. सर्वपददार देवा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटोक दिवन तुवें आमकां संतोषान भरल्याय. तुजे मोगाचे वेगेंतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक केदींच आमकां निर्मळ नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सपददार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुटकार. Kalsa Jesucha Patya Buzovnecha Moga Sables Lascha Amka Sandunaka Moga Sables Lascha Amka Sandunaka Vernita Jesucha Dev Kalsa Vernita Jesucha Dev Kalsa. Mokal Putra Soven Amkaloria Shivani Vamka. भाग्यवान कृष्णाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.